सगळ्यांक खबर आसा की मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल आणि जॉब्स रिक्रुटमेंट प्रोसेस सुरुवात केल्ली आहा फॉर जॉब्स म्हळ्यार एलडीसी सुपरवायझर आनीक असिस्टंट मेसन ह्या 3 कॅटेगरीच्या जॉब्साचे प्रोसेस सुरुवात जाता आणि फाल्यां 23 तारीख आणि परवा 24 तारीख ऑगस्ट रिटन टेस्ट दवरिल्ले आहा ह्या पोस्टाक फॉर एलडीसी आणि फॉर सुपरवायझर एलडीसी पोस्टाक 2 सेंटर केल्ले आहा एक नावेली हायर सेकंडरी स्कूल हांगा 1200 भुरग्यांक रिटन टेस्ट दिवपाक प्रोविजन केल्लो आसा आणि 567 सुमार कुंकोली मारिया बॉम्बिना स्कूलान थंय दवरले आसा रिटन टेस्ट आणि जे सुपरवायझर पोस्ट आसा तांकां पोरवोरी दवरले आसा रिटन टेस्ट. आता आमकां आजूच कळून येयला लेट सांजे कळून येयल्ले आहा की कितलेशे भुरग्यांक जे एप्लिकंट्स आसा ही एप्लिकेशन्स दिल्ली फर्स्ट वीक ऑफ नोव्हेंबर 2024 आणि कितलेशे एप्लिकंट्सांक जे एडमिट कार्ड आहा ते लेटर कॉल लेटर आसा ते डिस्पॅचूच करूंक ना पावपा सोडूच डिस्पॅचू करूं ना आनीक तो एडमिट कार्ड जो आसा तातून फर्स्ट पॉइंट जो आसा की नो कॅन्डिडेट शाल बी अलाउड फॉर रिटर्न टेस्ट विदाउट द एडमिट कार्ड म्हण आसा. आता जेन्ना एडमिट कार्ड आहा ते तुमी पोस्टूच करना डिस्पॅचूच करना ते कॅन्डिडेट्सां जाल्यार तो कसो आन्सर करपाक शकतलो. सेकंडली फक्त पेपरार घातिल्ले नवीन टायम्स म्हणून घातला आणि नवप्रभा 11 ऑगस्ट पब्लिश केल्ले की हे भाशेन हे केल्ले आसा म्हणून रिटर्न टेस्टाक डेट्स दिल्ले आहा पण सगळे म्हण ते पेपर वाचपाना आनीक फक्त सपोज पेपरा थ्रूच वचपा जाय आशिल्ले जाल्यार थोडे जाणां कित्याक तुमी हे धाडले पर्सनल एडमिट कॉल लेटर्स धाडले. सो हांगा खंय तरी मुद्दम हे केल्ले आहा अशें आमकां दिसता कित्याक सांगपा म्हळ्यार हेंकाय कडेन नाका आसतलें हे प्रोसेस बरे भाशेन जाल्लो और आनी कसले हिडन एजेंडा आसतलो कित्याक ही जी आसा ही जी रिक्रुटमेंट प्रोसेस जो आसा अंडर कॉन्ट्रोवर्सी आसा रायट फ्रॉम द मंथ ऑफ नोव्हेंबर 2024 समजा तेन्ना साकून हे गाजत येयल्ले आसा आणि त्या कारणा लागून हे कोण वेस्टेड इंटरेस्ट आहा तेणी हे कितें तरी केल्ले आहा अशें दिसता आणि ट्रान्सपेरन्सी मागता आमी चीफ ऑफिसराक मागता ट्रान्सपेरंटली हे कर म्हण आउट कर म्हण कितले कॅन्डिडेट्सां एप्लिकेशन येयल्ली आणि कितली एक्सेप्ट जाल्या आणि कितले रिजेक्ट जाल्या आणि कितले कॅन्डिडेट्सांक हे कॉल लेटर्स गेल्ले आहा ते आणि तेच भाशेन आमी जे एप्लिकंट्स आहा तांकां एक उलो मारता फाल्यां तुमचो फाल्यां आनी परवा आतां आमी सांगपाकूय शकना कोणाचो नंबर सीट नंबर कितें पडलो आहा तो आमकां जो इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ते प्रमाणे 1601 to 61,000 हे आसा नंबर्स आसा सीट नंबर्स 60001 to 61200 म्हळ्यार 61,001 अप टू 61,200 हे रोजरी कॉलेज हायर सेकंडरी दवरले आहा आणि 61,201 टू 61,767 हे मारिया बॉम्बिना दवरले आसा. आणि जे हे आसा सुपरवायझराचे रिटन टेस्ट आहा ते तांकां सीट नंबर्स पडले आहा 70,001 टू 70,214 हांकां विद्या प्रबोधिनी हायर सेकंडरी स्कूल पोरवरी हांगा दवरले आहा. जे कोणाक सपोज पावना लेटर आणि तांकां हे करपा जाय अटेंड जावपा जाय जाल्यार ह्या सेंटराचेर मातशें वचचें आमी हो स्कॅनूय करून ह्या व्हिडिओचेर घालतले पण मागता जाता ते भाशेन अटेंड जावचे. आणि हेवूय सांगता आमी की कोणाकूच सपोज हे कॉल लेटर पावना जो एडमिट कार्ड आहा ते पावना जाल्यार आमकां मातशें कॉन्टेक्ट करचें कित्याक आमकांय हो इश्यू घेवपा जाय. एडमिट कार्ड फॉर रिटर्न टेस्ट म्हण हे केल्ले आसा ऑन 11th ऑफ ऑगस्ट प्रिंट जाल्ले आसा पण कितले जाणांक डिस्पॅचू करूं ना म्हण आमकां सामकें आज सामकी हे मेळ्ळा कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. सो हे खंय तरी मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल आहा ताजे कोण तरी वेस्टेड इंटरेस्ट आहा हे सगळें षडयंत्र करपाक सोदता अशें दिसता आमकां. जे कोणाक एडमिट कार्ड्स पावलना कॉल लेटर्स पावना तांणी आमकां कॉन्टेक्ट करचे आमी म्हण पळयतले आमी मॉनिटर करता आणि वी विल नॉट टॉलरेट any such of hanky-panky in this recruitment process.